इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आसा तो भलतोच मिनिस्टर आसा. मुख्यमंत्र्यान पयलीं क्लियर करचें जेन्ना तो अध्यक्ष आसा तेन्ना इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट नाका त्या मिनिस्टराक घेवन बांदोडा पंचायतींत आपयनासतना पत्रकार परिशद कशी घेतली. इतल्या वर्सां पत्रकार परिशद कोण घेता. पत्रकार परिशद घेता पत्रकारांतले जे लोक सिलेक्ट करता त्यानंतर इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट आणि त्यानंतर सरपंच आणि पंच ऑफ विलेज पंचायत बांदोडा इन्क्लुडींग जिल्हा. ही सिस्टीम आज पासून हांव 5 वर्सां मंत्री आशिल्लो. मुख्यमंत्री दिगंबर कामती आशिल्लो आणि मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. आमी असो भेदभाव केन्नाच केलो ना. भेदभाव आमी करूना. भेदभाव जो कॅबिनेटां अपशब्द वापरता तो मनीस करता. आणि मुख्यमंत्री सध्या दोळे धापून काम करता पूण मुख्यमंत्र्याक कळना. हांव तुमकां दोळे धापून काम करता म्हणून आजची कुजबूज वता. जो मुख्यमंत्री स्वताचें नांव दुसऱ्या फावट इनॉग्रेशन करपा फंक्शनाक घालता त्या दिसा मुख्यमंत्री येवं ना ही ती गोश्ट वेगळी. तळावलेचे 2 प्रोजेक्ट, एक रामाणी म्युजियम आणि दुसरो महालक्ष्मी युवक संघ, हे दोन्ही इनॉग्रेशन हांवें केल्ली अलॉंग वीथ दोतोर रामाणी आणि आमच्या त्या वेळा वयले क्लबचे अध्यक्ष अलॉंग वीथ त्या वेळा वयले सरपंच आमचे नारायण तळावलीकर आणि बाकीचे सगळे पंचांनी. आणि आतां परत तांणी हें इनॉग्रेशन करप हेचे वयल्यान तो दोळे धापता. तशेंच हांगा दोळे धापता. हांगा 2-5 वर्सां पयलीं एका मनशान हांगा प्रॉब्लेम केल्लो. हांव नांव घेना. बांदोडा पंचायतीचें काडून आपुणूच सगळें करपाक लागलो. आणि त्या वेळार मनोहर पर्रीकरान इंटरव्हीन केलें आणि सगळो जो हो कार्यक्रम आसा ताची अध्यक्षपद बांदोडा पंचायती कडेन दिलें. आमी त्या वेळार पत्रकारांक घेतिल्ले. आमी पत्रकारांक घेवना न्ही. त्या वेळार आमचे बरोबर पत्रकारूय आशिल्ले. हांव इतलेंच म्हणटा जो मान बांदोडा पंचायतीक ताईन दिलो, त्यानंतर प्रतापसिंग रावजी राणीन दिलो, त्यानंतर प्रत्येक मुख्यमंत्र्यान दिलो, त्यानंतर स्वता मनोहर पर्रीकरान दिलो, तो मुख्यमंत्री कसो दिलो. कोण तरी आफ्टर 2 वर्सां जालीं हो मुख्यमंत्री आयल्या नंतरच ह्यो गोश्टी जाल्या. हाजे पयलीं कित्याक जावना.